भुरगीं जावन आसात देवाचें देणें, कुशीचें फळ जावन आसा देवाचें दान, उतरां किर्तनांतलीं. खंडीत जावन देवान फ्रेनिल सिल्वेस्टर मारिफात फ्लॉयड आनी डेलियाक एक दान फावो केलें आनी अशें तांच्या काजार जिवितांत ती संतुश्ट जाली. आमी सांगचें आयकलां, आमी आसता वरेग शिकोवन मुग्धले म्हणना. कितलीं वर्सां गेल्यार आमी एक ना एक विशय शिकते आसता. आनी आज आमचे सोवें एक मलगडो मनीस आसा. तो कुटुंबाचो मनीस, खास मनीस आनी विशेश करून ह्या डिमेळकेल्या कुटुंबाच्यांक सैऱ्यां धैर्यांक एक मार्गदर्शक तो, एक प्रेरण तो ताच्या त्या अपूर्बाच्या जिविताद्वारी. एक देव भक्तीचो मनीस आनी देवाच्या कृपेन बरलोलो मनशांत खंडीत जावन सुख ना. कित्याक देवाच्या मोगाची रूस हेरांक वांटचो वावरतो कर नासा. तितले मात न्ही, ताच्या फाटल्या सर वर्सांनी ताणें समाजे खातीर मस्त देणगी दिल्ली आसा. होवी सभेक ताणें मस्त देणगी दिल्ली आसा. पिरगेचे हर एक चटवटिकेन तो आसलो. गोळी परिशदेंत आसलो, उपाध्यक्षान ताणें सेवा दिल्ली आसा. आनी आमच्या मंगळुरांत कॉर्पोरेटर जावनी ताणें सेवा दिल्ली आसा. एकदम सादो मनीस, सरळ स्वभाव असो तो जावन आसा. आनी तो दुसरो कोणूच न्ही, तो आसा मनीस जेवी डिमेल्लो. हांगासर बसोन आसात. आतां आमच्या सगळ्यांच्या नांवान ते मुखार येतात आनी दोन उतरां आयचो संभ्रम उल्लेख करून ते उलयतात. तांकां आमी आयकुया. देव बरी सांज दिवं सुमेस्तानो. आतां सदांच्या मिसाक उत्पत्ती ग्रंथांत वाचप आसा. न्ही मस्त जाणां आसात सदां मिसावेची. तातूंत उत्पत्ती ग्रंथ प्रारंभाच देव म्हणटा मनशान एक सूर आसलो बरो न्ही. देवा म्हळें मनशान एक सूर आसलो बरो न्ही. तेंचो उतार फ्लॉयडाकी देव लग्न कर म्हणालो. आनी तशेंच डेलियाकी म्हणालो तिणेंय एक सूर आसचें बरें न्ही. आनी तांकां दोगांयची एक केलें. दोगां आसलीं जोडें जालें. आनी 21 इसवेच्या 20 तारखेर नोव्हेंबर म्हयन्यांत ह्याच देव मंदिरांत ती लग्नां बांदांत एकवटली. पूण कुटाम जावना. एक सूर आसलें जोडें जालें. आमी भाग्यवंत कुटुंबा विशयांत उलयता. झुजे आनी मरी ते कुटाम बागी जालें केदाळा. ते कुटाम बागी जालें केदाळा. त्या कुटुंबाक बागी कुटाम म्हूण केदाळा आपोवंक अरम जालें केदाळा. त्या कुटुंबांत बाळ जेजू जल्मोवन आयलो. तवळ तें कुटाम बागी कुटाम जालें. जोडें एक जातलें. ताच्या मोगांत देवान आशिर्वाद घालता आसतना, एक भुरगें बाळ तांकां दिता आसतना तें जोडें कुटाम जावन बदलता. आनी लगभग 18 म्हयन्यांनी 14 तारखेर फेब्रुवारींत 2024 इसवेंत फादर मुल्लर आस्पत्रेंत पुढे सांगल्या प्रमाणे सांजेच्या 7:20 एक अपूर्बायेचें बाळ 3 किलो 111 ग्रॅम जडायेचें बुधवारच्या दिसांत डेलियाच्या पासळेक देवान दिलें. मोगाचेनो देवाचे उतार म्हणटा. आतां आमच्या एमसीन उल्लेख केलो. पाद्राबानी म्हळें भुरगें एक देवाचें देणें. स्वामी विवेकानंद म्हणटा देव संवसाराचो असोय मोग करता म्हणलें
ह्या संवसारांत जल्मोवचे हरी एक भुरगें ही रुजवात दिता म्हणून. आतां त्या भुरग्याक रेनिल सिल्वेस्टर म्हणलें नांव दिवन तें भुरगें त्या दीस दैवीक सैमान बदललें. देवाचें उतर म्हणटा देव मनीस जालो मनशाक देव करूंक म्हणून देवाचें उतर म्हणटा. केदाळ मनीस देव जाता, केदाळा मनीस पत्का वीण आसता, तवळू मनीस देव जाता. म्हणून जशें जेजूक पवित्र स्नान दिता आसतना आकाश उक्तो जालो, पारवो देंवन आयलो, ताच्या पुजार बसलो आनी सारकी थाळो आयकलो, ओ म्हजो मोगाचो पूत म्हाका मानवाला. थंयच उतार केदाळा ह्या बाळान पवित्र स्नान घेतलें, तवळी सर्ग उक्तो जाल्लो, पवित्रात्मा देंवन आयिल्लो आनी तस्सो थाळो ओ म्हजो मोगाचो पूत म्हाका मानवाला म्हणल्या उतार हांगासर रुजू केलो. कीर्तन 127 म्हणटा, जर देव घर बांदिना मनशाचे प्रयत्न व्यर्थ. जर देव शहर राखीना पाऱ्याघराचे काम व्यर्थ. देव आपूण मानवल्यांक निदेन सयत दिता, तरणाटपणार जल्माले पूत कोशयेंत असल्या बाणा बरी म्हणून देवाचें उतर म्हणटा. म्हळ्यार भुरग्याचे देणे तें देवान दिवचें एक देवें. जायत्या जाणांक भुरगीं नात. कितले प्रयत्न केल्यारी, आंगवण्यो केल्यारी, रेतिऱ्यो केल्यारी, दान धर्म केल्यारी, खूण शेताक वचून आयल्यारी तांकां भुरगीं जल्मान येतलीं जायतीं जाणां आसात. ती देवाची खुशी. अशें म्हणटाना म्हाका एक ल्हानसो एक उडास येता. एक ल्हानशी काणी जावी. वल्ली लिल्लीक भुरगीं नासलीं. इगर्जेच्या लागींच घर आसलें. एकलो पदराब सैरा पदराब जावन त्या भुरग्याचे आयलो, एक बिगारसो इश्ट. आनी तो सांजेच्या वेळार घराची भेट करया म्हणून येता आसतना एक बोर्ड पळयता, लिल्ली वल्ली कुटीरा म्हणून बरयलें. जाग मागना म्हणटात, स्मशान मौन म्हणटात पळय, काळो पडला. हय जाग मागना, आवाज ना. बागेल तपडतना लिल्लीन बागेल काडलें, दसाव मागलें आनी रडूंक सुरू केलें. कितें रडताय तूं? काल सांजच्या पदराबा 5 वर्सां जालीं येदोळी देवान भुरगें दिवना, कितलें प्रयत्न केले रे. पदरा म्हणलो, फलाणे पूण शेतांत वचून एक वात पेटयल्यार भुरगीं जातात म्हणल्यार हांवें आयकलां, तुमी वचून ट्राय करा. समाल पल्ल्यान लिल्ली गेली. येतना त्या पूण शेतांत त्या स्टॉलांत 1 फिटी तावन 100 फिटी म्हणसर ल्हान तावन व्हड म्हणसर थंयसर वाती दवरल्यात. वल्लीन वचून विचारलें, यो 1 फिटीच्यो आनी 100 फिटीच्यो कितें? 1 फिटीच्यो म्हळ्यार तातूंत भुरगीं जाता म्हळ्यार गॅरंटी ना, आनी जाल्यार ती कसकत आसतीत. पूण व्हडल्यो वाती पेटयल्यार हांगा मस्तुपळ जाणांनी सांगलें आसा, तांकां भुरगीं जाल्यांत बरें पुडपुडीत बरी स्वीट जाल्यांत म्हणून म्हणलें आसा. समा एक वात पेटोवपाक फाटी आयली. 5 वर्सां गेली. पदरा परत येतना जालांत चिरी पिरी कटी पिटी आवाज आवाज आवाज. 4 जाणां तिशी निशून माणकाबरी उठकर नलत आसात. पदराक गेलो, भितर गेलो. लेली काय तुवें ही तुजी भुरगीं गी या काय तुवें काय म्हणजे बेबी सिटींग? ना फादर, ही पुरो म्हजींच. हें पुरो तुजी कामां, तुमची कामां फादर. म्हणजे फादरा बताळ मॅडम काल म्हणटाय तूं? वय फादर, तुमी त्या दीस सांगिल्लें न्हय वात पेटयल्यार भुरगीं जातात म्हणून. 5 वर्सांनी 5 भुरगीं जालीं.
कशी तशें जावचें 5 वर्सांनी 5 भुरगीं पयलें 1 वर्स नाना फादर एक पुटी दवळी जाली आतां 4 तेय आसात आनी एक तेय आतां पाळण्यांत आसा आनी तिसऱ्या पोटांत आसा व्हडलें क्या तो वाद पालवो या म्हणून सांगून थंयसर गेला हा हांवें सांगलें आनी म्हणी नाका वसोली वाद पालवय म्हणून वाद पालव गेला म्हणून हे काणी जावेत पूण प्रयत्न नासता मोगाचें न्हू कुटुंबा घेवन जाय जाय आतां आमचो फ्लॉयड एक एमसी ताची जिबेची चाल हाकी म्हूण सांगल्यार राव पळय म्हाका एमसी म्हणटा म्हाका एवढं आसता एक म्हजी एकली हांवें एक हिंदू एक स्त्री एमसी करता बारी हुशार ती म्हणटा ನಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದಲೇ ನಾನು ದಿನ ತೆಗೆಯುವುದರಿಂದ ನಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು म्हणटासतना म्हाका फ्लॉयड सोडास आयलो ताची एमसी करची एक स्टायल म्हणे पळयल्यार ओ म्हजो पुतण्यो म्हळ्यार म्हजो पूत न्ही म्हणजे भावाचो पुतण्यो बाची म्हळ्यार बावा बायेची बची ओ पुतण्यो म्हणजे भावाचो पूत जावन दी आतां विशय कितें म्हळ्यार ह्या फ्लॉयडाची हुशारकाय आसा पळय म्हाका आयक केल्ले बरी सांगले बुडास ओ बाबू पोटांतल्यान भायर येतानंतर हाचे बरी मायक गाणी आयला म्हणून म्हळें हांवें विचारलें मायक पळय कशें म्हळ्यार बोट आहा पळय अशें दवर हो पळय ह्या गाणयोन मायक गाणी अशें येता पळय वय म्हाका दिसता मुखार एक हुशार एक एमसी जातागी कोण ना म्हण म्हाका विचारा डेलिया आतां आमच्या एमसीन म्हळें एमच्या वर्सांनी एक म्हणून एक गर्भस्थपण म्हळ्यार एक बोरलें तारू दर्यांत पैन करच्या तारवा बरी म्हणटात कित्याक म्हळ्यार गर्भस्थपणाचे स्त्रियांक वता आसा गर्भस्थपणाचे दीस म्हळ्यार तितल्या थोडे प्राकांताचे बियाचे जातात कश्टांचे कित्याक म्हळ्यार उत्पत्ती 3:16 म्हणटा तुज्या गर्भस्थपणाचे दूख हांव सडयतलो वर्त्या दुखीन तूं तुज्या भुरग्याक जल्म दितेली तरी तुज्या पतीक तूं आत्रेकतली देवान दोनी दवरला तशें जाल्ल्यान आदी हांव म्हज्या माय बाबाक 9 जाणां भुरग्यां पैकी हांव आठवो म्हजी पोतीन 11 जाणां भुरग्यां पैकी 11वें पूण आतां 1 आनी 2 म्हणटा ಒಂದು ಬೇಕು 2 ಸಾಕು म्हणलें आतां एक चिंता पायला देखून आमच्या बाय डेलियाक किर्तीक जाला आनी आरतीक एक जावन दी म्हणून आमच्या एमसीन सांगले बरें आमी तेंच म्हणचे दूख कश्ट आसात पूण ताचे सांगता देवान आनी एक तातूं कुडसून सांगला तरी तरी तूं तुज्या दादल्याक आत्रेकतली म्हणल्यान तितले कश्ट जाल्ली कश्ट भोगुल्ली आनी पुरबाबा म्हणली आनी एका भुरग्याक प्रसूत जावंक गायती जाता वय कितें वय मू हे देवाची म्हणटा आनी देखून मोगाचें न्हू आमचो एमसी ल्हान आसतना आमी चिंतुना वो इतलो हुशार जायत म्हूण पूण आज दायजी वर्ल्डार ताणें एमसी करता आसतना आनी ताणें कार्यनिर्वहण करता आसतना म्हाका बारी खुशी जाता कित्याक म्हळ्यार आमच्या कुटुंबांत हांव एक धर्माचो एमसी आसलो म्हाका काजाराक आपयताले आनी त्या वेळार काजार वचोन एक कावर 2 एमसी आसले आतां नोटाची हाडटी मेळटा पण म्हाका बारी खुशी म्हाका कांय तातूंत मसर ना जाल्यार प्रोफेशनल एमसी जावचे पयलें हांवूय एक एमसी जावन काम केलें आसा आतां बागेंत कुटपा विशय म्हळें बागेंत कुटा म्हळ्यार कुटुंबांत पती पतीन एक जाता तातूंत आयलो जेजू आसतना मात्र तें कुटांक बागी
आणि बघेवन जाता आमोरीतले ती शिया म्हणलो पापाल एक दस्तवेज कुटुंबाविषयी बरयल्ल्यान म्हणटा पवित्र सभा बागेवंत जाय जाल्यार कुटुंबा बागेवंत जाल्या शिवाय पवित्र सभा केदींच बागेवंत जायना देखून म्हाका फ्लॉयड आनी डेलिया तुमचो बाळ जशें लूक 2:40 म्हणटा तो वाडोवन येता आसतना जाणमायेन वाडून आयलो घटमूट जायत आयलो आनी देवाची मजत ताचेर आसली हेंच म्हजें मागणें तुमच्या ह्या बाळाक देव आशिर्वादान भरून दी घटमूट जावन येवं दी जाणमायेन भरून दी आनी देवाची मजत सदांच ताचेर आसूं दी देव बरें करूं मलगडो मनीस जिवीडी मेलो उलयतना आनीक आयकवें अशें आमकां भोगलें हांवें जायतें पळयलें तुमचें गमन ताचें तें इंत आसलें कित्याक म्हळ्यार ताणें उसारलीं उतरां मस्त जानवायन भरलेलीं समजणेचीं जावन आसात आनी खंडीजताच्या उतरांद्वारे आमची जानवाय खंडीत जावन वाडली आनी चडली मनशांत कांयच दुबाव ना देखून बारीक अपुरबायान उलयल्ल्या आमच्या मलगड्या बोवाक जिवीदटूक दायकन 2 ताळयो पेटोवन तुमी अभिनंदन पाठयजे अशी हांव तुमचे लागीं विनंती करतां.